नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव कथा सरीत सागर म्हणल बुक्कांदुकुनु नारायणराव हांणी वेंचून कळले बुधवंत विंदुरू म्हणल एक काणी सांगता. एकान एक गांवांतू एक रूख आशिल्लो. त्या रुखारी एक मुंगुसू, एक गुग्गुमू, एक विंदुरू आनी एक माज्जर तांगेल घर करून आशिल्लींची. मुंगुसू वयर गेल्ल्यार आसता आशिल्लें. माज्जर रुखा मदींतू गेल्ल्या मध्येंतू खंयकी एकडे आशिल्लें. तोग्गू रुखा मुळांतू बेरा लागीं एक बीळ करून विंदूर आशिल्लो आनी थंयची चिकेतशाण एक माट्या भितरी एक मुंगुसूय आशिल्लो. चार जिणें एक रुखार घर करून आशिल्लींची जाल्यार तांकां एकल्यां पळयलें एकल्यां जायना. माज्जर विंदराक केदना खावचें म्हूण राखून बसून आशिल्लें. माज्जराक गुग्गू मनीक मुंगुसा पळयल्यारय जायना. मुंगुसू आनी गुग्गुमाक विंदरा पळयलें जायना. अशी एकल्यां पळयलें एकल्यां जायना. केदना पळयल्यारय कोणूय धरना अशी कशी वांचून आसचें म्हणून राखून आसचें तांगेलें काम आशिल्लें. विंदरान त्या रुखा लागीं आसची एक तोटां भितरी पडलेलो जोळ खावच्याक केदनाय वचचेशिल्लें. तशीच एक दिसू विंदुरू जोळ खावच्या म्हूण भायर सरता. ताका पळोवन बशिल्ली माज्जरय विंदरा मागशीची हळूची हगूर हगूर हेज्जी दवरून वता. थंय लागींची एक बेटेकारान एक बल सोडवान आशिल्लें. खंयची पुणीसांनी प्राणी सिरकून पडल्यार धरची खातीर. हें माज्जर विंदराक पळोवन वतर आशिल्लें खंयची दिकान वचून ताजे वेर उठचें म्हणून. तशें जावन त्या माज्जर बली पळयना त्या बल्यां भितर तो सिरकून पडटा. सोडवान घेवच्या म्हणून कितले प्रयत्न केल्यारय तितले तो आनीकय त्या बल्यां सिरकून पडटा. हें विंदूर पळयता. विंदराक भारी संतोश जाता. तो धांवन धांवन येवन थंय राबता. कुरटार हात दवरून राबून माज्जरा पळोवन मना लेखता. बच्छाव एक मिगेल शत्रू उणी जाले नवे म्हूण लेखता. तितले भितरी तो पळयता एक दिकान दुखून गुग्गुमू, एक दुकान दुखून मुंगुसू ताका धरू आयल्याची. ताका गुरकान पळयतर आसाची. तेन्ना विंदूर लेखता मेल्लो मू एक शत्रू गेल्लो म्हणटना आनी तो गत्ता आयल्याची वतां कसो करचें म्हूण लेखून विंदूर बदसानू जाल्यार भारी बुधवंतू. तो एक आलोचन करता. आतां एक घडेपुणी हे माज्जरा लागीं दोस्ती करच्यान तुजी मिगेल बरेंपण आसा म्हूण लेखून ते माज्जराले सांगता तो, पळय तूं वय आतां कश्टार पडला, तूं वय मरता, म्हाका दोरू पळय आनी दोग गुरकायतर आसाची. त्या देखून हांव आतां एक उपाय केला. तशी चल्ल्यारी तूं वय वांचूं येता, हांवय वांचूं येता, जायत वय म्हूण निमगीता. कसो तें म्हूण म्हणटा माज्जर. तेन्ना तो सांगता, हांव बल्यां भितर येवन एक घडयेक तुगेले पांयार न्हिदता. तेन्ना गुग्गुम आनी मुंगुसू तुका पळोवन भिवन वताची. ताजे मागीर हांव भायर येता आनी बली चोच्चान घालता. तेन्ना तूं वय भायर येता. तशी तूं वय वांचूं येता, हांवय वांचूं येता म्हूण सांगता. तेन्ना माज्जर लेखता भारी बुद्धोन तसलो विंदुरू जायतो यो म्हूण सांगता. विंदुरू त्या बल्यां भितरी हगूर वता आनी माज्जराले पांयार वचून लायकोन न्हिदता. ताका केदना मेळटा तशें न्हिदोवच्याक. गुग्गू मनीक मुंगूस ताका पळयताची आनी माज्जरा भिवन तांणी तांगेले वाटेन वताची. आतां माज्जर सांगता वस वस आनी बली पुरा कात्तोन घाली म्हूण सांगता. विंदूर भायर येता जाल्यार बली कात्तरना. कात्तरलेलो म्हणगे नाटक करता. कित्याक म्हळ्यार ताका भंय आसा. आतां बली कात्तरली की माज्जर येवन ताका खात्ता. ताजे बदला राखून बसया, बेटेकार येवो, मागीर हांव कात्तरता म्हूण लेखता. माज्जरा कळटा तो विशय जाल्यार कांय करूं उपाय ना ताका. एक पण सोडवाय मागीर शिकयत बुद्धी म्हूण ते मनांतू लेखता. थोडे वेळान बेटेकार येता. तेन्ना विंदूरू वग्गी वचून बली कुडकोन घालता. माज्जर धांवता बेटेकाराला दुखून चुकून घेवका न्हू. आतां विंदरा दिकान पळोवच्या ताका पुरसद ना. ते तागेले घरा वता. विंदूरू तागेले घरा वता. जाल्यार माज्जरा मात्र भारी खूप आसा. कशी केल्यार हें विंदरा खावच्या जायना मू म्हाका म्हणून तो एक उपाय करता. तो एक दिसू विंदराल बिलाला येता. विंदुरू
तागेल मूसुंड भायर घालून भायर पळयतर असो बिलान दुखून तेन्ना माज्जेर सांगता पळय, तुका न्ही म्हाका दोस्ती जाल्ल्या न्हय, आत्तां म्हाका फुडली म्हणके तूं म्हगेलो शत्रू न्हय, हांव तुका खायना, आनी आमी ओटो थोडे वेळ उलोवन बसया, थोडे खेळया, भायर यो म्हूण सांगता. तेन्ना विंदूर बुदवंत आसा न्हय, तो सांगता, माजरा तुका न्ही म्हाका शत्रुत्वा इच्छी घालची न्हय, फुडें काल दुखून तुगेल कुलाक आनी म्हगेल कुलाक शत्रुत्वच आसचें. म्हाका प्रकृतीनची तुगेल खाण जावन सृश्टी केल्या, मागीर कसो दोस्ती आमगेल मद्यान तूं? कांय नाका, त्या वेळेरी अगत्य आशिल्लें आमी दोस्ती केली, आतां तूं तुगेल घरा बस, हांव म्हगेल घरान तूं बसता म्हूण सांगता. चेड्डोवानो, विंदूर बुदवंत वयकी न्ही. आनीक बुधवारा नव काणये ओट मेळया. नमस्कार.